बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजू लोकां लागीं उलोवन आसतना एकली स्त्री व्हड थाळ्यान म्हणटा, आपणाच्याच कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पाणो दिल्ली ती आवय कितली भागी. तो वडो जेजू जाप दिवन म्हणटा, ताच्याची चड भागी जावन आसात जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी तें पाळतात. मोरयेन देवाचें उतर आयकल्लें, तें तिणें आपल्या काळजांत जागोवन दवरलें आनी जिणेन पाळलें आनी ती वर्ती जाली आनी ती भागी जाली. तशेंच आमी मोरये बरी देवाचें उतर आयकून तें आमी जिणेन पाळता तर आमी वर्ती जातल्या. तर देवाचें उतर आमच्या जिणेंत पाळूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक देवाचो आदार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपण भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षाने मागून आमी म्हणुया, हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनांत चिंतून सरळ वायट घालून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविता पावूं. आमेन. काकुलदारा देवा, आमी भोव अशक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असतखयेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताचेर भावा दवरून सतमंतल्या सोमेस्तांक पासयलेलो आशिर्वाद लाभच्याक सोमेस मनीस पातकाच्या गुलामपणां सांपडल्यात म्हूण पयस पुस्तकान तीर्प दिला. भावात येवचे आदीं नियमशास्त्राखाल आमी अडचणेंत पडल्या. उगडापो जावचो आसलो भावात येस आमकां बंदिशाळेंत कैद करून नियमशास्त्र पाराव करतलो. क्रिस्त येता पर्यंत आनी भारता वरवीं आमी नितीवंत म्हूण तीर्प मेळटा पर्यंत नियमशास्त्र आमकां रक्षक जावन आसलो. पूण आतां पावत आयला जाल्ल्यान आमी रक्षकाचे जतनेकाल ना. निसाय की तुमी सोमेस्त भावार्थ मरिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं पयसाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडार जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र,
दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव तुमचे मदें ना. तुमी समेज जेजू क्रिस्ता थंय एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्ल्यार तुमी अब्रामाची संतत अशें बसवणे प्रमाणे दायजाचे वारसदारी तुमी. देवाचें उतर. आपल्या कराराचो सरस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सरस्पुरा गितां गाया, ताची ओगली उसारा, ताची सर मात कार्या, ताणें उसारलेले नाय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळानो, ताणें विंचून काडिल्ल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सरस्परा म्हणटास तोच तुमचो देव. ताची विधी नेमां आख्या संवसारांत चलता. देवाचे उतार ऐकून ते पाळटात ती चड सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू हे पुरे उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडल्या थाळान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकून तें पाळटात ती चड भागी. देवाचें उतर हे. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सप्टेंबर 8 तारखेर इंग्लंडाची राणी एलिझाबेथ दुसरी मरण पावली. सप्टेंबराच्या 19 तारखेर तिची मरणाची रीत चल्ली. कॅन्टरबरीचो अँग्लिकन आर्चबिस्पात जस्टीन वेल्बेन ही मरणाची रीत चलयली. मरणाची रीत संपतच ताणें म्हळें, आतां तिच्या पेटे थावणो पदवेचो अधिकाराचो गुर्त जावन आसचो तो कुरो आनी ती बेतकाटी खाण भायर दवरा. सादी क्रिस्तांव जावन तिका आमी मातयेक पावया म्हणून. मोगाचें न्हू, येदी व्हडली राणी अधिकार आनी पदवी तिका आसली, पूण देवा मुखार आनी मरणांत ती पदवी तो अधिकार ती ग्रेस कांयच न्हय. देवा मुखार आमी सर समासम जावन आसा. कोण ल्हान ना, कोण व्हड ना. हाच्या पयल्या वचपांत गलातकारांक बरोवन सांत पावलो म्हणटा, निसाय की तुमी समेज बावर्त मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत देवाचे भुरगीं. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आयलेली तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव वा ग्रेक, गुलाम वा स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मदें ना. म्हणजे भावार्था वरवीं पवित्र स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताक एकवटल्या वरवीं आमी सर समासम जावन आसा. कोणी व्हड ना, कोण ल्हान ना. देवा मुखार आमी एकच.
आयच्या शुभ वार्तेंत देखून एकल्या ग्रेस खाय वा दुडू आसूंक पुरो आनी तो ग्रेस खाय दुडवे वरी तो ओड न्हय आनी कोण दुबळो आसा तो दुबळी वरी तो ल्हान न्हय देवा मुखार समासम कोणाक अधिकार आसा वा पदवी आसा तो अधिकारा पदवी आसा म्हूण व्हड म्हूण चिंतूंक जायना आनी कोणाक अधिकार ना वा पदव्यान तो ल्हान म्हूण चिंतूंक जायना अशें देवा मुखार देवा समोर आमी हर एकलो समसम जावन आसा आनी हाच्या शुभ वार्तेंत जेजू उलोवन आसतना एकली स्त्री म्हणटा आपणाचे कुशींत तुका ववयल्ली आनी तुका पाणू दिली आवय कितली बागी आनी जेजू तक्षण म्हणटा ताचे की चड बागी जावन आसात जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी ती पाळतात मोरी वर्ती जाली देवाची आवय जाली सडोंदराची आवय जाली पूण तिणें कितें चिंतलें हेरांनी तिका वर्ती म्हूण सांगलें पूण ती कितें चिंताय आपूण देवाची चरण दासी देखून ती कितें चिंता आपणाची भयण एलिझाबेथ गर्भेस्त म्हणून तिका तिणें समजलेंच तिका कळलेंच ती धवाधवी उठावटी येता आनी तिची सेवा करता ती आपूण व्हड आनी उरली सगळी ल्हान म्हण चिंतना कीड म्हण चिंतना देवाची आवय वयते सडोंदराची आवय वय पूण हेर कीड म्हूण ती चिंतना एलिझाबेथाची सेवा ती करता तशेंच जर तर आमी देवा हेरांची सेवा करता केदळा आमी हेरांची सेवा करता एकामेची सेवा करता देवाची खुशी करता आनी अशें देवाची खुशी केल्ले वळी आमी वर्ते जाता तर आमी देवाची उतर आयकून त्या प्रमाणे चलोवन आनी देवाची खुशी कितें ती हेरांची सेवा करची ती हेरांची सेवा करून देवाक मेसवंक प्रयत्न करा ही कृपा आमी मागया आमेन. आनी तुमच्या बलिदान सर पद्दतान देवा बाबाक मानतात असलें सामण मागात देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्या सपुताची आवय सो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आधारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मिमोन नम्रतेन मागता आमच्या सोम्यान जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उभारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धीन बसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू आमी तुका दिन वचून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आमकां मरयेक आमी मान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणथाव, तुका वंदिथाव, तुजी किर्ती परगटथाव. आपल्या अंकुरपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूतो आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dulbaraso सर्वेस्वर तू, सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. उन्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मारून सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जात आसतना ताणें खास घेतली, तुका 9व्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavat so good pagatuya. तुझ्या कोसाने पूर्ण जीवन पोळावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या चड भंडारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी जी इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोमरे देवाचे मेळ सांगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धम दुथां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेधार बापा सवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनां धरून
ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपय, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज जाता आनी आमी आमचेर चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पाक खामगस आनी आमकां तारण करूं नाका. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस खाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंद्रा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्यक्तेल्यांक आमकां तुज्या उद्धार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची कपलत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचें पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून राज जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय.
हांव कार्मेलीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूकार. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकयता. आपणाक चरण जशें म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उखलतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवशांनी तुका तांची आवय आनी शरत म्हणून मानून घेतली. घडच्या कांतवेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवांत दैवीक माये कोण ना तुजे परी व्हडले माये खळनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां येतरी आसुरा म्हूण परतले आनी तांकां पावले. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातीन आनी तीर भरोशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ओ ये बोधयन मरिये तुज्या आस्त्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सुचलो कोण कोणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण कितेंच कोणेच आयकूंक ना. हे पातयेन थेट खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकारीच्या अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातयेन तीस तुजे मुखार रावता. मनीसाच्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळी म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये मगोसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये मगोसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आमो आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये मगोसत विनंती कर. अर्घ प्रार्थना. हे भगवती मरिये कार्मेल राणये आमच्या आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेथीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टां अणभरांतली वायटां वेदनांतली तुवें राखलाय दे म्हणून आनी आमच्या गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्या देखून तुका आमी धन्यवाद दिता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशा आमी सदांच तुका खातीर रावून सर्गेच्या फावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या झगडपाच्या वरवीं. आमेन. Espes nostra sangre, ate clamamos, exulex filipendi, ate suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Deus tuos misericordes procuros, ad nos converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium
देवाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.